वेर्णा पंचायत ही मुरगांव म्हालांतली पहिली पंचायत जांचे कडेन स्वताचो बायोडायजेस्टर आसा, जाका लागून त्या वाठारांतलो वोलो कोयर बायोगॅस आनी साऱ्यान रुपांतर करतले। RDXGOA खातीर वेर्णाच्यान प्रसाद नायक। आयजी MRF फॅसिलिटी आमगेली वेर्ना स्टार्ट केल्या। फर्स्ट शेड इन म्हाका दिसता आख्या गोंयांत अशें करून खंय जालें ना। आनी हे करपाक कितलीं वर्सां जालीं गार्बेजाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आख्या गोंयांत जावं हायकोर्टाची NGTची ऑर्डर आहा, पूण कांय कारणां लागून जायनासलें आनी जायत्यो पंचायत इनिशिएटीव घेयनासले। पूण आमकडे थोडे पंचायतां लुगारूय ना, पूण आमकडे हिंगा वेर्ना प्लेस आसलेली आनी आमगे सरपंचान हें जाता सरपंच जाता आनी ताणें एक बरी इनिशिएटीव घेयली। तेगे एक सपन आसलेलें पयलीं काम म्हणटा तेका हे गार्बेज प्लांट जाग्यार उडोवपा जाय आसलें, कित्याक तेगेलो ओन वॉर्डाक तो टेनंट आहाय, IDC वर्कर आहाय ते रावताय आनी थिंग चड प्रॉब्लेम जाता। आनी अशें करून कलेक्शन कोताले, ओवरऑल वेर्ना कलेक्शन कोताले, पूण तांकां ती घालपा प्लेस नासले। कोण प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर येताले तो ओन तेगे प्रॉपर्टी खंय वतालो, सॅग्रिगेट कोतालो आनी मागीर हिंग धाडटालो, सालिगांव धाडटालो। आयज आमकां एक बरो चान्स पडला आनी हे आमगे सरपंचा लागून हें आमकां जायन मेळ्ळां, तेणी इनिशिएटीव घेयली म्हूण। तशेंच आमचे BDOनूय तेणें जायतो इंट्रस्ट घेयल्या ही फर्स्ट शेड आमकां हें कोन्न हाडपाक। आनी हें अशें करून हांव मागोता आमगे हेरूय पंचायतांक, आमगे फकत 9 पंचायतां एक शेड आहा आनी एक प्लांटूय आहा, पूण हेर विलेजीन आमकां प्लेसीची प्रॉब्लेम आहा। हिंगाय सरपंचान आतां इनिशिएटीव केलां, थोडे कोडे प्लेस मेळ्ळ्या, काम प्रोसेस चालू आहा। हेंय आमी फाटीं लागून हें सगलें कोन्न रेडी करून दवरतली। See, first of all, we have directions from Honorable High Court along with Honorable NGT saying that every panchayat should set up their own decentralized plants like material recovery facility, at the same time biodigesters. See, आता आजपर्यंत वेर्ना पंचायतीक कलेक्शन जातालें, पूण त्या पद्दतीन ट्रिटमेंट आनी आमकां डिस्पोजल फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो। आतां एज पर इनिशिएटीव टेकन बाय द विलेज पंचायत आज खंय तरी एक 150 स्क्वेअर मिटर MRF मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी फावंडेशन स्टोन जाल्लें आसा आनी एक ते 1.5 म्हयन्या भितर मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी रेडी जातली, जेणे करून जितलोय प्लास्टीक वेस्ट आमी जो कलेक्ट करतले तो सॅग्रिगेट जातलो, बेल करतले आनी फॉर फर्दर प्रोसेस आमी सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटाक धाडून दितले। So in short, I think it will take a little time, 1 महिनो 2 महिनो हे प्लांट सारको सक्सेसफूल जावपाक, and with the support of my villagers, लोकांचो सपोर्ट नासल्यार सगळें जाग्यार पडचें ना। पयलीं हांव लोकांचो सहकार मागता, तशेंच म्हाजे पंचायत मेंबरांचो एकवटान आनी BDOचे सपोर्टान आनी नॉट फॉरगेटिंग MLA Wilfred Dissa, I have been put this plant today, the foundation stone of MRF shed and the plant, and I know it will be a success.